हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. माझे नाव अंकिता आणि वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर, जेचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. आयज आसा थर्सडे. आयज आसा उपास म्हाजो आनी आतां उठलें हांव उठून सोमतेच गो लायले मिशिनाक. कालचे सुकलेले आहा ते आतां वॉश करून घालता. आयज फास्ट आसा, आयज आमकां एक बारसो आसा प्लस आयज जात्रा आसा. सो पळोवया कशें कितें मॅनेज जाता तें. आयज एक्चुली गौतमाकान लीव घे सांगलेली आनी आमचे जे खुबशे काम आसा पेंडींग ते करया म्हटलेले, पण गौतमाक आयज कामाक वयपाक जाय आनी रातचे आमी बिजी. सो रातचे मागीर कांय काम जावचें ना. सो पळोवया आतां मागीर फाल्यां कशें कितें जातलें तें काम. आनी गोवाचे आयज खूब ऑर्डरी आसा पिठाच्यो. ऑलमोस्ट 25 kgची ऑर्डरी, 27 kgची ऑर्डरी आसा. सो 5 किलो आतां लायले आसा पळय ते जाल्ले आसा. ते काडटा आनी पॅक करपाक घालता. म्हणजे गरम आसता ते सोमते आमी पॅक करिना, आमी दवरता 1-2 वरां आनी मागीर पॅक करता. सो काडून प्लास्टिकान घालून दवरता, मागीर पॅक सुशेगाद करता आनी नॅक्स्ट जी ऑर्डर आसा पळय ती घालून दवरता. मेळटा मागीर तुमकां जाय. आतां उठून घोव बीन धुवन सुकत घातले आनी बाकीचे घरातले सगळें काम केलें. देवाची पुजा उरल्या आनी आयज तो आमच्या गार्डनान बरें फूल फुल्लां, खूब तेंपान म्हणटा तशें दाखयता तुमकां. आनी बाकी कांय फुलां ना, आसा ती पळयता आनी काडटा आनी पुजा करता आनी मागीर ब्रेकफास्ट करता. ब्रेकफास्ट करपाक अजून चपाती बीन कांय करूंक ना, सो त्यो करता. दाखयता तुमकां फुलां आवयस 2 फुल्ल्या, बरी दिसता पळोवपाक. पळया ही हांवें हांगासरल्यान हाडलेली, खंयच्या तरी हितून फार्मासून हाडलेली. ती फुलत नासली, आयज खूब तेंपान फुल्ल्या. आसूं काडिना, बरी दिसता पळोवपाक. आनी पळय गोकर्णाची थोडी फुल्ल्या ती काडटा. पळोवपाक आयज तुझे कडेन बाय कशें म्हणून तेचे कडेन आसा. तुमकां कितें ऑप्शनां अशीं सोदपाची बीन, कित्याक ही सोदपाक खुबूच वाज येता जाल्यार म्हाका एक ट्रिक बीन आसा जाल्यार सांगा. टायम जालो 12 आनी पुजा बीन सगळें जालें. बूक बीन वाचलो हांवें. पुजा म्हणजे माय पुजता न्हू म्हाजी. हांवें जस्ट फूड बीन घालता आनी बूक वाचता आनी खाता. आतां हांव स्वीट लायम मोसंबी, कित्याक भूक लागल्या आनी आयज उपास न्हू, कांय खावपाक मेळना. सो मोसंबी खाता आनी हांवें टॅबलेटी बीन ते हेका हांवें तुमकां सांगलेलें हांव टॅबलेटी घेता. सो कितें खातलें, सो एक फावटी हांव कांय टॅबलेटी बीन घेयना. सो पयतलें जाता तितलें अवॉयडूच करतलें कितें खावपाक. एक बरो दीस आसता डिटॉक्स जावपाक, सो तो वेस्ट करपाचो ना. आमच्या घरा फुडल्यान गायज रोडाचें काम पळय गौतम दिश्टीत पावलो आनी आतां आमी भायर सरता. रोडाचें काम करता बिफोर पळयात तुमी. आफ्टर मागीर तुमकां दाखयता हांव कशें जालां तें. बरें दिसता पळोवपाक. टायम जाला 3:45 आनी आतां आमी मॉलान वयता. खूब काम आसा, सामान बीन हाडपाचें, सर्फ बीन. उपरांत मागीर आमकां बारसो आसा आनी जात्रा आसा आनी आयज थर्सडे. सो मागीर आरती करपाक जाय आनी प्रसाद बीन करपाक जाय. सो हेका एक्चुली हांव घरा दवरपाचें आसलें, कित्याक सामान आनी हेका 2 व्हिलरीन मागीर पॉसिबल जायना. पूण कशेंच आयकना जालें. तेणें आयकलें न्हू आमी वयता तें. गौतमाक हांव फोनार सांगतालें तें आयकलें तेणें. सो कशेंच आयकना जालें. न्हिदोंक सुद्दां ना तें वयपाक जाय म्हणून. तेका आतां आमी घेवन वयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. गायज आमी पावली मॉलान. 4:30 जाली. एकूच आतां शॉपिंग करून आमकां वचोंक जाय. गाडी भायर आहा. आतां टायम जाल्लो आसा 8:15 आनी मॉलानसून येवन बायक आमी न्हाणयलें बीन आनी आरती केली. आरती करपाक मोबायल हाडपाक विसरलें हांव. आनी आरतीचो चेडो बीन येयला, आती बीन येयला आमगेर. आमी बेगीन बारशाक वयता, मागीर जात्रेक पांयां पडटा. म्हणजे भितून वयची ना, भायरसूनच पांयां पडोन आमी येतली, कित्याक घरा कडेन येवपाक जाय न्हू. आयज उपास, सो प्रसाद घरा कडेन करपाक जाय. सो तेका लागून आतां वयता आनी दाखयता तुमकां बारशेचें कशें करता. बारसो जावन हांव जात्रेक गेलें. बारशाक कांय शूट करूं ना कित्याक म्हाका लेट जाल्ली. आनी हे पळय अशे भुरगे बीन अशे बसलेले, कितें कितें जावन बीन बसलेले वाटेक.
100 रुपये कोणती रे ही रे गौतम गौतम ही जाले की लायन न्हू बेगीन बेगीन सोंपता अशें बरें पडलां आमकां आमच्या घरा वचून खायलो घरा वचून जेवण Vamos tapuita. Nalakasun. Nah. Halo. टायम जालो 11:15 ऑलमोस्ट 11 आमी घरा पावली आनी थोडेशे पीठ आहले पुरयो गरम गरम आमकां भाजपा खातीर दवरलेले पण हांवें म्हटलें आसूं तें आसा तें जेवया आनी आमी आसा तें जेवले आनी आतां हो व्हिडिओ हांगाच एंड घेता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय